Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. फुडाऱ्यांच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पराक वायट दिसतालें तें इस्रायलाच्या पुता धुवांनी केलें आनी बाल देवांची ती सेवा करूंक लागली. तांकां इजिप्त देशांतली भायर काडलोली त्या सर्वेस्पराक तांच्या पुर्वजांच्या देवाक तांणी सोडलो आनी आपणा भोंवती जियेतोल्या लोकांच्या देवांचो पाटलाव केलो. तांचे मुखार ती सोरपोटलीं. तांणी सर्वेस्पराक राग हाडलो. तांणी सर्वेस्पराक सोडलो आनी बालाची आनी आस्तार्तीची सेवा केली. तेन्ना इस्रायलाचेर सर्वेस्पराचो राग पेटलो. ताणें तांकां नागोवण्याच्या हातांत दिलीं आनी हांणी तांकां लुटलीं. तांचे भोंवती आसलेल्या दुस्मानाच्या हातांत ताणें तांकां घालीं आनी तांच्यान तांकां फुडो करूंक जालें ना. जशें सर्वेस्परान तांकां शिडकावणी दिल्ली आनी सोपूत घेवन तांकां सांगलोलें तीं झूज करूंक भायर सरतालीं, तितलेय पावटी तांकां वायट करूंक सर्वेस्पराचो हात तांचेर आसलो आनी अशें ताणें तांकां सारकीं संकोटांत घालीं. उपरांत सर्वेस्परान नितीदार नेमले आनी इस्रायेलींक नागोवण्याच्या हातांतलीं निवारलीं. पूण नितीदारांचें आयकूंक तीं तयार नासलीं. नायकिणी भाशेन तीं दुसऱ्या देवां फाटल्यान गेलीं आनी तांचे मुखार सोरपोटलीं. तांच्या पुर्वजांनी सर्वेस्पराच्या आज्ञांक पाळो दिवन रस्तो धरलोलो तो तांणी रोकडोच सोडलो. तांची देख तांणी घेवंक ना. सर्वेस्परान तांकां नितीदार नेमले तेन्ना सर्वेस्पर नितीदारासोवें आसलो आनी तो नितीदार जिवो आसो पर्यंत तांकां दुस्मानाच्या हातांतलीं निवारतालो. कित्याक पिडापीड दितोल्यांच्या भारान तीं पिंगरोतालीं. देखून सर्वेस्पराक तांचे चुचोरे दिसताले. पूण नितीदार मेल्या उपरांत तीं आदल्याच वायटांत पडटालीं आनी तांच्या पुर्वजांहून ओदीक पास्ट करतालीं. दुसऱ्या देवांचो पाटलाव करून तीं तांची सेवा करतालीं आनी तांचे मुखार सोरपोडटालीं आनी आपल्या पुर्वजांचो खोट्यो चाली आनी वाटो तीं कोशींच सोडिनासलीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. सर्वेस्परान तांकां नास करूंक फर्मायलोलें. त्या राष्ट्रांचो तांणी नास करूंक ना. उरफाटीं राष्ट्रांकडेन लग्नाचो संबंद करून तांचे जिणेची चाल आपणें धरली. जबाब. तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. तांच्या मुर्तींची पुजा करूंक लागली. ह्यो तांकां फास जावंक पावल्यो. देवचारांक तीं आपल्या पुतांक आनी धुवांक मारून भेटोवंक पावलीं. जबाब. तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. असल्या कर्तुबांनी तीं भोसटवलीं. परद्वारी जाली तांचे जिणेची चाल. आपले पोरचेचेर सर्वेस्पर बरोच कळपलो. आपल्या दायजाची ताका वीट दिसली. जबाब. तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. परतून परतून ताणें तांकां सोडयलीं. पूण तीं
मुद्दोम ताका तिडकायतालीं. तरी आसतना तांचो उलो आयकतलो तितलेय पावटी तांच्या दोळदीरपणाची तो दया कोरी. जबाब: तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कोर. उद्गार. खोशे मोनान जी कोण गरीब ती खरेंच भागी. सर्गींचे राज खरेंच तांचे. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लागीं येवन कोणे एकल्यान जेजूक विचारलें, गुरुजी, म्हाका सासणाचें जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय? आनी ताणें जाप दिवन ताका सांगलें, बऱ्या विशीं म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो तो एकलोच. पूण तूं जिवितांत भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. ताणें विचारलें, कोण त्यो? जेजून म्हळें, यो, जिवेशीं मारूं नये, परद्वार करूं नये, चोरूं नये, लोटीक गोवाय दिवं नये, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी, आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो कोर. त्या तोरण्या धाकट्या मनशान ताका म्हळें, ह्यो सगळ्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्यात. म्हाका कितें आजून उणें आसा? जेजून ताका सांगलें, तुका सोपूर्ण जावची खोशी आसा जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तितलें विकून दुबळ्यांक दी, आनी स्वर्गार तुका थेवो मेळटलो. त्या मागीर म्हजे फाटल्यान ये. पूण हें उतर आयकतोच तो खोंतीभरीत जावन गेलो, कित्याक ताका पुस्कोळ गिरेस्तकाय आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. म्हाका कितें आजून उणें आसा? मातेव 19:20. कुमसाराची शिकवण दितना एक याज्ञीक लोकांक बारीकसाणेन समजायतालो. कुमसाराचो संस्कार पवित्र आनी एक नवसोरणेचो संबंद देवा आनी मनशा मदें. जायतो लोक कुमसार जाताना आपलीं पातकां न्हय पूण दुसऱ्यांची सांगतात, आनी आपलें पातोक सांगतना दुसऱ्याक लागून पातकांत पडलो म्हूण उद्गारतात. कुमसाराचो संस्कार पवित्र आनी बोगसोण्याचो. खालतीकायेन थंय देवाशी येतोल्यांक तुजीं पातकां कितलीं वो कसलींय जावं देवाचें बोगसोणें आसताच, कित्याक देव काकळुचार. त्या पासत बरें कुमसार जावंक 5 पावंड्यांची गरज. पयलो, म्हज्या पातकांचो उगडास करप. दुसरो, म्हज्या पातकांची दूख धरप. तिसरो, आनीक पातोक करिना जावंक निचेव करप. चवथो, लिपोय नासतना सगळीं पातकां याज्ञिकाक सांगप. पांचवो, याज्ञीक दिता तें प्राचीत पाळप. हांव दुसऱ्यांची पातकां घेवन स्वर्गार वचोना, पूण म्हज्या पातकाचें बोगसोणें मागून वेतोलें. आमी मनशाक फटोवं येता पूण देवाक न्हय. इस्रायल पोरजा देवाक
राग हाडटोलींक कर्तुबां आदारतात. तरूय देव तांकां बक्षिता. शुभ वर्तमानांत कोण एक जेजूक विचारता, सासणाचें जिवीत जोडूंक कितें करचें? सगळे वीख आनी दुबळ्यांक दी, उपरांत म्हजो पाटलाव कर म्हूण सांगता. त्या मनशा लागीं जालें ना, देखून कोंती बरी जावन तो गेलो. आमचे लागीं भावार्थ, ल्हानविकाय, बोगसोणें, भरवासो आनी सेवेचें मोन उणें आसा. सुर्गींच्या बापा, खुशे मोनान गरीब, ल्हान आनी भरवासो घेवन दुसऱ्यांची मोगान सेवा करून सुर्गींचे राज जोडूंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.